नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर म्हत्वाचे गेस्ट आसात जांचे कडच्यान दिसता जे गोंयकार फक्त सीफेरर्स न्ही, सीफेरर्सो एक इशू जालो, जे गोंयकार गोंयच्या भायर आसात तांकां गोंयांत परत हाडपाच्यो हालचाली आनी प्लॅन हाजेर आमी भासाभास करतले. ते म्हळ्यार दक्षिण गोंयचे आदले खासदार, गोंयचे सद्याचे एनआरआय कमिशनर आनी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र बाब सावयकार. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयलीं आतां ऑब्वियसली सुरवात सीफेरर्सा वयल्यान करया. कसो जालो हो एकूण प्रोसेस आनी हाव डिफिकल्ट वॉज इट आनी चॅलेंजीस कितें आशिल्ल्यो? एकूण हो कोविड पळय जे आसा होच एक सगळ्यांक आमकां चॅलेंज आशिल्लें. इट वॉज नेवर थॉट ऑफ एंड इवर नेवर विज्युअलायज्ड ऑफ. आनीक अशा सर्कमस्टान्सीस भितर खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे वेगळे वेगळे चॅलेंजीस येवप ही स्वाभावीक आसा. आमचे सीफेरर भाव जे आसात, जे भायर आसात, त्यांचो इशू त्याच दरम्यान आयलो आनीक तातूंतल्यान मागीर तांकां कांय शिप्स पोर्टाचेर आशिल्ल्यो लागीं पावल्यो, मागीर तेंचे कडल्यान क्वेरीज येताल्यो, तेंचे कडल्यान कॉन्टॅक्ट जाताले, फॅमिलीज कॉन्टॅक्ट करताल्यो आनी म्हणून हे एका अर्थान हे सगळ्या हातूंतल्यान वाट काडप हें एक चॅलेंज आशिल्लें. आनी म्हणून तेंचो सगळो डेटा एकठांय करप, तो एकठांय करून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करप. म्हाका दिसता की फाटल्या मे बी आनी इन द मीन टायम परत सुप्रीम कोर्टान पिटिशन, गोंयच्या हायकोर्टान एक पिटिशन आशिल्लें. हे सगळ्यो गजाली लक्षांत धरून म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंटान जी खरें म्हणजे नॉर्मली सीफेरर इशू इज डेल्ट बाय डीजी शिपिंग, सो त्यांनी बाकीच्या सगळ्या एजन्सीसा वांगडा कोऑर्डिनेट करून एमएचएन जी एडवायझरी इशू केली आनी ती इशू केल्या उपरांत आतां प्रोटोकॉलूय काल डीजी शिपिंगान इशू केल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की तेज्या आदाराचेर आतां बाकीचो जे आतां आमचे सीफेरर भाव, गोंयकार भाव जे लागीं पावल्ले आसात तांकां आतां हांगा हाडपाचो प्रोसेस आसा तो चालू जाला. बाकीचो जो आसा तो प्रोसेस हळू करून चालू जातलो. सो इन अ वे खरें म्हणजे तसो चॅलेंजींग आशिल्लो. वॉट प्रायमरी तुमकां कितें दिसता की चॅलेंजीस कितें आशिल्ल्यो? बॉर्डर्स सील आशिल्ल्यो आमच्यो, एअरपोर्ट सील आशिल्ले, पोर्ट सील आशिल्ले. अशी परिस्थिती भितर इनिशियल तुमकां जो अडखळ आयलो तो कसले कसले गजालींचो आयलो आनी तो सॉल्व करपा खातीर कोणाची मदत जाली आनी कोणा कडेन कोऑर्डिनेट करचें पडलें? एक म्हणजे एक कशें आसा की हांकां सगळ्यांक हांगा हाडचे खातीर एजन्सीज ज्यो आसा पळय न्ही, हे सगळ्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो एजन्सीज. एक तर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेअर्स, मिनिस्ट्री फॉर होम अफेअर्स, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा त्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसात. सेकंडली तांकां थंयच्यान हाडपा खातीरचो एक नॉर्मली शिपिंग लायनी भितर जे आसा तांकां खबर आसा की तेजे खातीर प्रत्येक त्यांच्या सगळ्या मुवमेंटा खातीर एक तांचो एसओपी आसता. सो स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आसता आनी त्या प्रमाण तो जे फॉलो करतात पळय त्याच्या आदाराचेर सगळो तेंचो हे चलता. आनी म्हणून तो करप ह्या गिवन सर्कमस्टन्सिसा भितर हो करपा खातीरचो एक ज्यो एजन्सीज त्यातून काम करतात, म्हणजे कंपनीज आसतल्यो, बाकीचे रिक्रुटमेंट एजन्सीज आसतल्यो, बाकी सगळे आसतले, यांच्या वांगडा सगळ्या वांगडा कोऑर्डिनेट करून डीजी शिपिंगान खरें म्हणजे जी एसओपी ड्राफ्ट रेडी केलो तो मागीर एमएचए कडेन डिस्कस करून खरें म्हणजे हो आतां फायनलायज जाल्लो आसा. सेकंडली कशें आसा की तांकां थंयच्यान हांगा हाडप, पोर्ट जे आसा तेजेर ज्युरिस्डिक्शन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा. सो थंयच्यान मागीर ते एखाद्याक धरून वचया की गोंयांत जर एखादो देंवलो जाल्यार इट इज विदीन द गोवा गव्हर्मेंट ज्युरिस्डिक्शन. बट सपोज समबडी डिसएम्बार्क्स इन से कोचीन ऑर अदरवायज इन महाराष्ट्र, इन बॉम्बे, जाल्यार मागीर थंयच्यान हाडपा खातीर आमकां 2 स्टेट्स लागतात. गोवा, बॉम्बे लागता, मागीर महाराष्ट्र लागता आनी गोवा लागता. सो तो ट्रॅव्हल इशू जो आसा तो इशू सॉर्ट आउट करपाक जाय. सो हे सगळे इशूज जे आसात पळय न्ही, सो एकान एक आशिल्ल्या कारणान कारण म्हाका दिसता की हो सगळो एक रेडी करपा खातीर एक मातसो टायम लागप स्वाभावीक आसा, तितलो टायम लागलो ताका. एक इम्पॉर्टंट गजाल आहा की आतां ते डिसेंबराक जेन्ना जातात ताजे उपरांतचो प्रोसिजर कितें आनी ताजे उपरांतचे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितें? जे आतां पळय सेफ्टी प्रोटोकॉल पळय काल पब्लीश केल्यात, जे इशू केल्ले आसात पळय तेजे प्रमाण इफ यू गो थ्रू इट वी विल रियलायज की तांकां थंयच्यान डिसेंबर केल्या उपरांत तांकां टेस्ट केले वतले. सपोज इफ दे आर फावंड कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्यार तांकां थंय क्वॉरंटायन केले वतले. इफ नॉट, इफ दे आर नेगेटिव्ह जाल्यार थंयच्यान मागीर तांकां ट्रॅव्हल करपा खातीर परमिशन मेळटलें. आतां ट्रॅव्हल करता आसतना सुद्दां तांकां महाराष्ट्र गव्हर्मेंट, सपोज इफ दे आर इन बॉम्बे मोस्ट ऑफ देम, लेट अस अज्यूम फॉर अ मोमेंट, जाल्यार ते मुंबयच्यान तांकां हांगा हाडटा म्हणसर तांकां मदीं ट्रॅव्हल परमीट जें आसा पळय ते मुंबय महाराष्ट्राच्या सरकारचे आमकां लागतले आनी तेजे उपरांत मागीर हांगा हाडटा आसतना गोंयच्या सरकाराचे लागतले. सो तो ट्रॅव्हला खातीर तो सगळो इशू जो आसा तो सॉर्ट आउट करचो पडटलो.
म्हाका दिसता कदंबान सुद्दां आपल्यो बशी ज्यो आसात त्यो रेडी केल्ल्यो आसात, जे कोण येवपाचे आसतले तांकां हाडपा खातीरचे. अर्थात हें सगळें करता आसतना सोशल डिस्टन्सिंग आसतलें, तेंचे टेस्ट आसतली, हे सगळे प्रोटोकॉल जो आसा तो फॉलो करूनच खरें म्हणजे तांकां हांगासर हाडटा. गोंया भितर येतगीर गोवा गव्हर्मेंटाचो प्लॅन कितें आसा की सगळ्या सी फेरर्स म्हणटकीर जितली बरी दिसता की घरा येतात म्हणून, तितलीच एक धाकधूक आसता की ते येतगीर, कारण ते भायल्या देशांतल्यान आयल्यात, हांगाय तितलेच एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो जावचे. त्या बाबतीक सरकाराचो प्लान कितें? जशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कालूय सांगलां की तांकां हांगा हाडल्या उपरांत परत त्यांची टेस्ट केली वतली आनी तांकां इफ रिक्वायर्ड होम क्वारंटायन आसतले, तांकां पेड क्वारंटायन आसतले, ती फॅसिलिटीन तांकां दवरले वतले. कारण आयज कशें आसा की गोंयान आयज झिरो कोवीड आमचे हें आसा, स्टेटस आसा. सो तेजो अर्थ असो न्ही की बाबा आमी कंप्लीट फ्री जाले ह्या सगळ्या हातूंतल्यान. सो आमी ही सगळी प्रिकॉशन्स जी आसात ती घेवचीच पडटली. सो डेफिनेटली गव्हर्मेंट सुद्दां हो सगळी प्रिकॉशन्स घेतलो आनी जरीकूय तांकां कोणाक होम क्वारंटायन केले जाल्यार सुद्दां त्यांनी सुद्दां खरें म्हणजे ही प्रिकॉशन जी आसा ती घेवपाकूच जाय. कारण शेवटी सगळ्या गोंयकारांचे हेल्थ जे आसा त्याची आमकां सगळ्यांक काळजी आसा आनी ती प्रत्येकान घेवची पडटली. तुमी कितें म्हणटा की गोंयांत तांकां येतगीर सुद्दां 14 दीस क्वॉरंटायन जावचें पडटलें आनी ताजे उपरांत 14 दीस होम क्वॉरंटायन जावचें पडटलें? ना हांव तशें म्हणना. हांव म्हणटा तुका अशें की क्वॉरंटायन जो आसा, क्वॉरंटायनाचो प्रोसिजर जो आसा पळय न्ही, स्टेटीन चल्ल्या उपरांत डेफिनेटली तेंची परत एक फावट टेस्ट ही केलीच वतली. ती केल्या उपरांत इफ सपोज म्हणजे जशें आतां गोवा गव्हर्मेंटान आपलो एक हें तयार केल्लो आसा त्या प्रमाण जशें काल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां की तांकां सगळ्यांक रिक्वायर्ड तांकां क्वॉरंटायन करतले. सपोज इफ करतले जाल्यार मागीर तांकां एक तर तांकां गव्हर्मेंट फॅसिलिटी सेंटरान दवरतले, नाल्यार तांकां होम क्वॉरंटायन करतले इफ रिक्वायर्ड. जाल्यार ते करपाचें जे आसा प्रोसिजर तो त्या टायमार तो डिसिजन गव्हर्मेंट घेतलो. एक जो मुद्दो येता तो म्हळ्यार जे सी फेरर्स सद्याक इंडियन पोर्टाचेर पाविल्ले ना पूण ते वेगवेगळे भागां भितर आसात जगांक, तांकां परत हाडपाचो विचार कसो आहा? कितें आसा की कांय जाण कॉन्टॅक्ट करता. आतां तेंचो सगळ्यांचो एक कॉन्ट्रॅक्ट त्या कंपनी कडेन आसा. आतां कालूच म्हाका एकल्यान फोन केल्लो आनी तेंची शीप जी आसा ती म्हाका दिसता फ्लोरिडा लागपाची आसा 1-2 दिसां भितर केन्ना तरी ती फ्लोरिडा लागतली. आतां थंय लागल्या उपरांत तेंकां सायन ऑफ करप आनी ते केल्या उपरांत थंयच्यान मागीर त्या पोर्टाचेर तांकां डिसएम्बार्क केल्या उपरांत थंयच्यान ते येवपा खातीरची तांकां ओन्ली फॅसिलिटी दॅट इज अवेलेबल इज बाय एअर. सो आतांच्या परिस्थिती भितर एअर फॅसिलिटी जी आसा, ट्रॅव्हल जो आसा तो आतां आमी बंद आसा आमच्या गोंया इंडियन येवपाचो. सो तो जो आसा तो चालू आतांच्या परिस्थितीन तो 3 मेकूच चालू जातलो आमी जर पळयत जाल्यार. सो हो इशू जो आसा हो इशू सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या नदरेक हाडून दिवपाचें काम जें आसा पळय हें काम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, बाकी आमचे ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर श्रीपाद भोव नायक आसा, हेंनी सगळ्यांनी करता अशें म्हटलेलें आसा आनी डेफिनेटली वो तेंच्या मुखार दवरतले आनी तांकांय लक्षान हाडून दितले. परहॅप्स हेचेर जो डिसिजन जो आसा तो जसो सेंट्रल गव्हर्मेंट तेच्या संबंधान येतलो त्या प्रमाण फुडली स्टेप्स जी आसा ती गोवा गव्हर्मेंट घेतलो. सो सर सद्याची क्लॅरिटी अशी की ज्यो शिप्स इंडियेक येतल्यो सी फेरर्सां घेवन तांकां डिसेंबार्क करपाक आमचे कडेन SOPs आसात. जे बाकीच्या देशांतल्या पोर्टांचेर देंवतले तांकां थंयच्यान चार्टर बिर्टर करून हाडपाच्या बाबतीक जी प्रक्रिया जातली ती 3 मे उपरांत जातली. आतां पळयत जाल्यार तरी आमी तशें म्हणूं शकता. कारण एज ऑफ नाव आतां इफ यू गो बाय द फॅक्ट्स एज ऑफ टुडे जाल्यार फॅक्टूच असो आसा की ही SOP जी आसा ती अशा पद्दतीची आसा. सो भायर जे आसात तांकां हाडपा खातीरचो जो प्रोसिजर आसा वन्स दे कम डावन, वन्स दे रीच इंडिया फुडें मागीर हीच SOP तांकांय लागू जातली. पूण हांगा येसर तांकां थंयच्यान हाडपाची फ्लायटाची मे बी चार्टर्ड फ्लायट्स ऑर वॉट एव्हर इट इज. पूण आतां एज ऑफ डेट 3 मे पर्यंत तरी बंद आसा. सो सेंट्रल गव्हर्मेंट त्याच्या संबंधातलो जेन्ना डिसिजन घेतलो तेन्नाच ती मुखावेली जो प्रोसिजर जो आसा तो चालू जावपाक शकता. दुसरी कॅटेगरी जी आसा ते म्हळ्यार गोंयकार जे देशांतल्या बाकीच्या भागां भितर स्ट्रँडेड आसात. स्टुडंट्स आसतले, प्रोफेशनल्स आसतले, तांणी कितें, तांणी 3 मे उपरांतच गोंया येवपाचो विचार करपाचो? म्हणजे न्ही हेंचे कडेन कांय जाणांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो, तेंचे कडेन कांय जाणां कडेन उलोवणूय जाल्लें. आमी आमच्या ऑफिसाच्या थ्रू आमी एम्बसीकूय बरयल्लें आनी एम्बसीन एज ऑफ डेट तांकां कॉन्टॅक्टान आसा, तेंचे कडेन एम्बसी उलयल्ली आसा त्या कडेन आनी तांकां आतां अशेंच सांगलां, एडवायज केल्लो आसा की आतां थंयच्यान हांगा येवपा खातीरची डिसिजन जो आसा
सो मे बी चार्टर्ड फ्लायट्स और कमर्शियल फ्लायट्स तर आता बंदूच असतात. सो तो डिसिजन अजून जावना. सो जो मेरेन तो जायना तो मेरेन तरी आता ते ज्या जाग्याचेर त्यांनी रावचे आणि काळजी घेवची हे तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा. सो जसो हो प्रोसिजर सगळो मुखावेलो गव्हर्मेंट डिसिजन घेतलो आनी चालू जातलो तेन्ना मागीर तांकां हांगा हाडपाचो प्रोसिजर स्टार्ट जातलो. सो दीस इज इन केस ऑफ गोंयकार जे देशाच्या भायर आसात, जे गोंयकार देशाच्याच भागा भितर आसा, इतर भागा भितर थोडे गुजराता आसतले, महाराष्ट्र आसतले, बेंगलोर आसतले, हैदराबाद आसतले, तांची विशीं कितें? तांकांय 3 मे हीच हे तांणी 3 मे मेरेन वाट पळोवपाचें? तुकाय खबर आसतलें की आमचे कांय स्टुडंट्स कांय जाण खूब जाण कॉन्टॅक्ट करतात. म्हणजे म्हाका कालूच सांगपाचें काल न्ही पयर म्हाका एकल्यान फोन केल्लो आनी तेजी एक रिलेटीव हो ऑपरेशना खातीर खरें म्हणजे बॉम्बे गेल्लो आनी 22 ताका डिस्चार्ज मेळपाचो आशिल्लो 23 आनी डिस्चार्ज मेळपाक 24 आयली आनी तेन्नाच लॉकडावन डिक्लेअर जालो. सो आतां तो थंयच उरला. सो आतां ताका हाडपा खातीरचे आमी प्रयत्न चालू केले पूण तेन्ना कलेक्टर परमिशन दिनात ते ट्रॅव्हल करपा खातीर. थंयचो मुंबयचो पुण्या कांय जाण आसात, चेन्नय कांय जाण आसात जे कॉन्टॅक्ट करता आनी सांगतात की आमकां हांगा हाडपाची तयारी सुरू करा म्हणून. पूण आमी तांकां कॉन्टॅक्ट करता, गव्हर्मेंटूय कॉन्टॅक्ट करता थंय त्या कडेन, पूण अजून तशा पद्दतीचो तांकां हांगा हाडपा खातीरचो जो हें आसा एज ऑफ डेट तरी एवरीबडी सेज की 3 मे उपरांतूच खरें म्हणजे हेचेर डिसिजन जो आसा तो घेवपाक शकतले. सर थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता तुमचे बरोबर आमी फाटली खेपेकय केल्ली तेन्नाय तुमी जी क्लॅरिटी दिल्ली म्हाका दिसता तीच क्लॅरिटी इतली दिसा उपरांत येवपा लागला. जे तुमी अदमास फाटले खेपेक उलयतना आमचे बरोबर दाखयिल्ले तेच अदमास खरे जातात. लास्ट प्रश्न म्हजो इन युअर डिफरंट रोल ऑफ बागायतदार. सो सप्लाय चेन्स आनी सप्लाय ऑफ ग्रॉसरीज आनी एसेन्शियल आयटम्स आमी तेन्ना सामको अकस्मात सामके लोक काचाबूल जाल्ले तेन्ना उलयल्ले. आज कोण काचाबूल ना, आज लायनी नात, सगळे सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करतात. अशे वेळार वॉट इज द स्टेटस ऑफ सप्लाय लायन्स आनी सप्लाय चेन? खूब कम्फर्टेबल आसात. कोणीच मनान आपले कसलो दुबाव धरचो न्ही. सप्लाय चेन वेवस्थीत आसा. सगळ्या गोंयकारांक वेवस्थीतपणान सगळी ग्रोसरी किराणा जो आसा तो पावपाक शकता. कोणी गडबड करची न्ही, पॅनीक जावचें न्ही आनी वेवस्थीतपणान खरें म्हणजे आतां सप्लाय सगळ्या कडेन पावपाची वेवस्था सुरू जाल्ली आसा. इवन सेकंडली एग्रीकल्चरिस्ट सुद्दां जे आसात आमचे शेतकार भाव त्यांचो माल जो आसा पळय न्ही तो मालाचें ट्रान्सपोर्टेशन, तो मालाचें प्रोक्युरमेंट जे आसा हेची सुरवात जाल्ली आसा आनी हें चालू आसा. सो कोणी ज्या सगळ्या बाबतींत खरें म्हणजे कोणीच डिस्टर्ब जावचें न्ही, पॅनीक जावचें न्ही अशें हांव सगळ्यांक विनंती करता. सर थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता हे खूब सातिस्वेत करपी शब्द आहात आनी म्हाका दिसता ह्या मुलाखतींतल्यान एक तुमकां कळटलें की नरेंद्र बाबान क्लियर सांगलां की वॉट आर द टायमलायन्स दॅट गव्हर्मेंट इज फॉलोईंग आनी खंयच्या टायमलायनी उपरांत प्रत्येकान आपूण घरा कडेन येवपाचो विचार करचो जे गोंयच्या भायर आसात, देशा आसूं किंवा भायर आसूं. सो सर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. कारण ही इंटरेक्शन चालू दवरया. कारण म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक जेन्ना तुमचे सारके ऑथॉरिटी कडच्यान ह्यो डिटेल्स आयकुपाक मेळटात तेन्ना मातसो जीव मातसो धादोशी जाता आनीक इल्लें आबूज जावप कमी जाता. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.